어르가디 따드니냐 생각하면 우소목을 다 소미야 우가 어르가디 따드니냐 우소목을 다 우가 어르가디 다 마소소미 문마는 게다 करता उका अर्गा पिता मुससमी पन्मा नंगेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 करता सोमिया सरपोड़ण वंदिता दनिया आराधन करता सोमिया सरपोड़ण वंदिता दनिया आराधन करता सरपोड़ण वंदिता मुससमी उन्मानंगेता आराधन करता सरपोड़ण वंदिता मुससमी उन्मानंगेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 महिमादितादनिया तुझी स्तुति गाता सोमिया तुका महिमादितादनिया तुझी स्तुति गाता तुका महिमादिता मुससमी मन्मा नंगेता तुझी स्तुति गाता तुका महिमादिता मुससमी मन्मा नंगेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया हाथ उभारिया हालेलुया 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 हालेलुया
इस्रायलच्या भोवती तू सिंहासनावर बसलेला सर्पवेदावरती अवतारायांच्या धन्याच्या धनी आमच्या समी आमच्या धनी मान तुका नमान तुका उगला तुका स्तुती तुका जय जय तुका हालेलुया 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 हालेलुया. Ergan tuka sumia Jesu, Sumian Jesu. hoglap tuka sumia Jesu, Boglap tuka Sumian Jesu. aradan tuka sumia Jesu, Aradan tuka Sumian Jesu. vandan tuka sumia Jesu, Vandan tuka Sumian Jesu. jai jai tuka sumia Jesu, Jai Jai tuka Sumian Jesu. wakani tuka sumia Jesu, Wakani tuka Sumian Jesu. namaskar tuka sumia Jesu, Namaskar tuka Sumian Jesu. vandan tuka sumia Jesu, Vandan tuka Sumian Jesu. pranipat tuka sumia Jesu, Pranipat tuka Sumian Jesu. pranam tuka sumia Jesu, Pranam tuka Sumian Jesu. naman tuka sumia Jesu, Naman tuka Sumian Jesu. jai jai tuka sumia Jesu, Jai Jai tuka Sumian Jesu. hallelujah, Hallelujah. 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 Todio godio, maupuni sumyaच्या समोर आम्ही करसिया. ये सुमया तुझी दिष्ट, तुझी सावळी आमचेर तूं घाल. तुझ्या सावळेंत आमी रावूंक आशेतांव. तुजो ताळो आमच्या काळजांत आमी आयकूंक आशेतांव. जावं दी असली आमची बोगनां. आमी चड उलोवचें नाका. सुमी ह्या वेळार आमचे लागीं उलोवं दी. ताणें आमकां आज हांगा हाडलां. तो कितेंय सांगूंक आशेता. ताचो ताळो आयकूंक आमचे कान चुरूक जावं दीत. आमचें काळीज आनी मौन उक्तें जावं दी. आमच्या सगळ्या जिवांत, आमच्या शिराशिरांनी, आमच्या रक्ताच्या हर एका कणांत त्या सुमयाचो ताळो गाजोवं दी. आनी तो सदांच निरंतरी थंयसर आसूं दी. असली आमची आशा आनी बोगनां. भोव अर्थाभरीत गायन आमी आत्तां गायलेलें. गायनां आमची केदें व्हडलें आसल्यार 1, 2 या 3, 4 मिनटांनी गायन गावन मूग जाता. पूण त्या गायनांत बरयतल्यान देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणान बरयत आसतना थोडे फावटी म्हयने लागल्या जावंक पुरो. थोडे फावटी वर्सांय काडल्यान जावंक पुरो. ती तांच्या काळजांत तावन तांची अध्यात्मिकता म्हणची तेवळ मात्र एक कांतार जाता. आत्तां आमी गायलेले कांतारांतले थोडे शब्द आमी गमन दिवंक प्रयत्न करया. हें गायन आमचें करून घेवया आनी आमीच एक गायन जावया. तुजो मोग करता सुमया. हें गायन आमी गायलेलें आत्तां. तुजो मोग करता. ह्या एका वाक्यांत कितलेशे गुटू लिपोवन आसात. हें शब्द पेद्रूक जेजून विचारलें, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय गे. आनी पेद्रू म्हणालो वय सोमया हांव तुजो मोग करतां. आनी त्या वेळार 2 जबाबदाऱ्यो पेद्रूक सोमयान दिल्ल्यो. सरय म्हज्या शेळयांक आनी सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. शब्द सादे दिसतात. सरय म्हज्या शेळयांक आनी जर तर आज आमी जर तर म्हणटाव जाल्यार सोमया हांव तुजो मोग करतां. सोमी आमकां दुसरें कांय सांगचो ना, तेंच सांगतलो परतुनी. म्हज्या शेळयांची जतन घे, म्हज्या बोकऱ्यांची जतन घे.
कित्याक तें जेजून शेळी आनी बोकरे म्हूण सांगलां. शेळयो पाप मोगाचे न्हू, शेळयो हांडनात, शेळयो कोठो घालिनात आनी शेळयो उपाद्र दिनात, शेळयो दोरे उडानात, बारी पाप. बोकरे तशें न्ही, बोकऱ्यांक शिंगां आसात, बोकरे हाणतात. देखून जेजून सांगल्या उतराच्या आमी गुंडाळे गेल्या जाल्यार जो कोण तुमी सांगल्लें आयकातात तांचोय मोग करा. जो कोण तुमी सांगलें आयकनात, उलटेंच करतात, ह्या तुमकां उपाद्र दितात, तुमकां हाणटात, तुमकां कोठो घालतात, तोरेपटी तुमच्या आंगार पांय दवरतात, तांचोय मोग करा. ह्या एका उतरांत कितें गुंडाय. देखून गायन आमी भोव आपुरबायन रंगीन तरान केलें. सुमया तुजो मोग हांव करता. आनी तो वळू हें वाक्य आमच्या जिणयेंत संपूर्ण जातलें. आनी निमाणें वाक्य थंयसर म्हजो पयल्या भागांत म्हजो सोमी म्हूण तुका मानून घेता. मातेवाचो वांजेल 7वो अध्याय 20 आनी 1 मॅथ्यू 7:21. Not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of God. Rather, one who does the will of my Father in heaven. म्हाका सोमया म्हणून सगळो दीस आनी रात आमच्या जिणेची सगळे दीस आमी सोमया म्हळ्यार सर्गाक बिलकुल वचना. सोमयाची उतरां म्हाका सोमया म्हणून म्हणटलीं सर्गींच्या राजांत रिगचिनांत. भागार सर्गी आसच्या म्हज्या बापाची खुशी करची, मात्र सर्गींच्या राजांत रिगतलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज हें सवाल आमी म्हळें, सोमया तुका म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. हें उतरां तोंडांत जावन आयलीं गी, ह्या उतरां काळजांत जावन आयलीं गी, ह्या उतरां आमच्या जिणयेक लागू जातात गे. ह्या बेश्टें एक नाटक जालो. हें सवाल विचारी जाय, हें सवाल विचारी जाय. म्हजो एक धट्टू आसा, व्हडलो मनीस, मस्त शिकपी मनीस, एका रितीन तो एक भाग्यवंत मनीस, बरो मनीस, भाग्यवंत म्हण देखून म्हळ्यार भाग्यवंत मनीस. आनी आजचे म्हाका बारी कायन हाका एक संगती तुरजुमो करून पळोवनचें ताका देवान देणें दिलां. अशें उलयता आसतना म्हणालो म्हजे लागीं, थोडे पोटी सक्रामेंताच्या मंदिरांत लोक येता, दिंबयेर पडटात, मागतात आनी हांसून सो म्हणालो. थोडे पोटी दोळे हात जोडटात, दोळे दामतात, मागीर वयर पळयतात, परतून मोदें हात उदारे करतात. काल हें म्हूण गुत्तू ना. ताणें सांगतना म्हाका एक तरे म्हाका हांसूय आयल्यो, पूण तो सिरियस आसलो. मोगाच्यान म्हाका सोमया म्हणटलीं, सक्रामेंता मुखार येवन दिंबी घालतलीं, हात वयर करतलीं, दोळे दामतलीं, हात जोडतलीं आनी घुमटी आड घालतलीं. सर्गींच्या राजांत रिगतात म्हणली गॅरंटी ना. हें स्पश्ट जावं दी तुमकांय म्हाकाय. हांवें हुशार दिंबी घालून हात वयर करून दोळे दामपून घुमटी आड घालूंक म्हाकाय खुशी जाता. पूण ताचो अर्थ हांव सर्गाक येता म्हणे, सोमया तुका सोमी म्हूण मानून घेता म्हळ्यार सोमयान सांगले बरी. उपरांत देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आमकां. नॉट एवरी वन हू कॉल्स मी लॉर्ड लॉर्ड वील एंटर द किंगडम ऑफ हेवन. बगार सर्गी आसच्या म्हज्या बापाची खुशी देव मोगाच्यान असो एक अवकाश देवान आमकां दिला आसता. आमी सक्रामेंता मुखार आमी आयले, हांव दिंबयेर पडले, हांव हात वयर केले, आमी बोब मारली. सोमया तुका म्हजो सोमी म्हूण वळखून घेता. सोमी म्हूण वळखूनच घेवंक जाय. फाटीं सरचे विशय ना. नांगराक हात धरून फाटीं पळयतलीं, सर्गींच्या राजाक योग्य न्हय म्हूण सांगून सोमयान सांगलां जाल्यार सोमया म्हणलीं. जर तर सोमयान सांगलें करनात जाल्यार लुकाचो वांजेल 9वो अध्याय 60 आनी 2. लुकाचो 9वो अध्याय 60 आनी 2. नांगराक हात धरून फाटीं पळोवंक ना. मोगाच्यान ही कृपा आमी मागून घेवया. देखून म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, हे शब्द सांत थोमासाचे आमचे न्ही. म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड म्हणून त्या दिसा सांत थोमासान म्हणलें. आनी त्या दिसा थोमासाचो भावार्थ दृढ जाल्लो. आज हांगासचे आमी आनी हजारांनी लोक हर एका मंगळारा दिसा कुळुरान जावचें आराधन टीव्हीचेर जावंक पुरो, युट्यूबाचेर जावंक पुरो, हजारांनी लोक पळोवन आसा. तांकांय आपोवनें. आज आमचो भावार्थ दृढ जायचो. सोमया तूंच म्हजो सोमी आनी तूंच म्हजो देव.
असल्या भोगनांनी असल्या एका उर्बेन बरोवन आमी सकयल देंवून वचूंक जाय. वयर आयली आमी सोडून निगी, जो कोणाक आयल्या सगळां वयर सोडून आयलीं असलो अनुभव आमकां आज जायचे. आनी तो वळ जाल्ल्या वेळार सोम्या तुजें आराधन हांव करतां, सर पडोवन तुका वंदितां आनी परत म्हजो सोमी म्हणून तुका मानून घेता. सोम्या तुजी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता. परत पळया हे शब्द, सोम्या तुका महिमा दिता. सोम्याची उतरां जर तर आमी उडास केली जाल्यार मातेवाचो वांदेल 5वो अध्याय वळ 16. तुमी पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड म्हळ्यार मागीर निमाणें 16व्या वाक्यान तिजो म्हणटा, तुमची बोरी कामां हेरां पळोवन दीत आनी सर्गी आसच्या बापाक ती महिमा दिवन दीत. आमी हांगा आराधनाक आयिल्लीं पळोवन लोक देवाक अर्गां दिना. आराधन जावन पाटयेचें पळोवन लोक देवाक अर्गां दिना. आमी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मुळे म्हूण सांगून लोक देवाक अर्गां दिना. पूण आमी आराधन करून पाटी गेल्या उपरांत कांय तरी इल्लेशें बरें केलें जाल्यार तुमचीं बोरीं कामां पळोवन दीत आनी सर्गी आसच्या बापाक तीं अर्गां दिवन दीत. पोर आयतारा दिसा वांजेलाच्या मिसाचो वांजेल कुतें आसलो तातूंत निमाणी वळ दीस तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्या वरवीं तुमी म्हजे सीस म्हणून हेरांक कळीत जातलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तर मोगाच्यानो आमी गायलेलें हें गायन फकत गायन न्ही, हें आमचें जिवन. गायन आमच्या जिवनांत बदलातना आमची जिणी बदलाता. सोम्याक मनवाली ती जाता. परत एक पोटी आमी उबे रावया आनी हें गीत आमी परत एक पोटी खऱ्या अर्थान हें गावचें आमी प्रयत्न करया. सोम्या तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता. दनिया तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता. सोम्या तुका अर्गां दिता. दनिया तुजो मोग करता. सोम्या तुका अर्गां दिता. दनिया तुजो मोग करता. तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हजो मोग करता. तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन हांव करता. सोम्या सर पडून वंदिता. दनिया आराधन हांव करता. सोम्या सर पडून वंदिता. दनिया आराधन हांव करता. सर पडून वंदिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. आराधन हांव करता. सर पडून वंदिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता.
म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 तुझी स्तुती गाता सोनिया तुका महिमा दितानलिया तुझी स्तुती गाता सोनिया तुका महिमा दितानलिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता माझो सोमिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता माझो सोमी पण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 काळजांतावन थोडो वेळ सुमयाक आमी मौनपणी अर्गां दिवया होगलाप दिवया ताणें केल्ल्या सकट बऱ्यापणा पासून पयल्यान पयलें ताणें आमकां बरी भलायकी दिल्या गेलो तो सगळो हप्तो ताणें राखून सांबाळून व्हेलें आज आमकां हातापांयांक सुटसुटाय दिवन हांगा सोलून येवंक फावो केलें सकाळीं आमी जेवल्या दनपारां कायलें पोटाक घालें आमी सांजेरी कंडी जावन आमकां कायलें जेवंक आसतलें कालच्या रातीक आमकां बरो सुशेग मेळ्ळो पोरच्या रातीक आमकां बरो पावस मेळिल्लो कितलीं देवाचीं बेसांवां आमचेर आसात मौनपणी नियाळ करून निरंतरी काळजाच्या गुंडायेतावन आमी अर्गां दिवया आनी थोडो वेळ अर्गां दिल्या उपरांत आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावन पवित्र आत्म्याची ससाय मागोवन ताचे उपरांत देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आसा पूण वो थोडो वेळ मौनपणी ते कितें सूप येतात ते काळजांत तावन येवं दित ते आमचे सांगचे सोबतू सुमयाक मानवून दित ते आमचे सोबतू सथान आनी आत्म्यान येवं दित आनी तेच सोबतू आज आमी पाटी वेताना मुखल्या दिसांनी आमचें जिवन जावं दित आमचें गायन जावं दित लुकाचो वांजेल 11वो अध्याय ओळ 13 एक वाक्य तुमी विसरूंक नजो सांग लुकाचो 11वो अध्याय ओळ 13 थंयसर जेजू सुरवेर मागा सोदा बोडया सगळें म्हणटा तुमकां मेळटलें म्हणटा पूण 13व्या ओळीक पावतना कितें मागा जाय गे म्हूण सांगून तें स्पश्ट करता तो म्हणटा जर तर कोठे तुमी तुमच्या भुरग्यांनी विसारल्या वेळार बऱ्यो संगती दितात जाल्यार तांती मागल्यार इच्छु दिनांत
या हेर कितेंय मागल्या वेळार जीव धाडटिनात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप लाल येवन मागतल्यांक पवित्र आत्मो कितल्या वर्त्या मापान दिना जायत. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमची हर एकल्याची क्रिस्तांवांची जेजूक सुमी म्हणून वळखून मानून घेवच्या मनशांची जिणी पवित्र आत्म्यान भरलेली जायचे. ह्या वेळार आमचे हात उसवून धरण पवित्र आत्म्याचें एक मोठवें गीत गावया. देवा तुज्या आत्म्याक आमचेर तूं धाड, आमचें जिवीत तुज्या आत्म्याच्या धेन्यांनी आनी फळांनी भरलेलें जावं दी म्हूण सांगून आशेवन हें गीत आमी गावया. पवित्रज्ञा आमचे देवोण ये तुका आमचे बदल संतोष हाडून ये. ही पवित्रज्ञा आमचे देवोण ये तुका आमचे बदल संतोष हाडून ये. गरजेत आसले परचे पावोंके गरजेत आसले परचे पावोंके अस्कत मोणाच्या सक्तेन भरोंके अस्कत मोणाच्या सक्तेन भरोंके. ये पवित्रज्ञा आमचे देवोण ये तुका आमचे बदल संतोष हाडून ये. कश्टांतल्याचे रुदान ताबोंके कश्टांतल्याचे रुदान ताबोंके नितीन सुस्च्या प्रेरण जावून ये. नितीन सुस्च्या प्रेरण जावून ये. पवित्रज्ञा आमचे देवोण ये तुका आमचे बदल संतोष हाडून ये. ये पवित्रज्ञा आमचे देवोण ये तुका आमचे बदल संतोष हाडून ये. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो 7वो अध्याय ओळ 12 एकच ओळ. हाका भांगाराचें नियम म्हूण सांगून गोल्डन रूल म्हूण सांगून तकलें नांव दिलां. आनी कोंकणींत ह्या वाक्याक धर्माचो सार म्हूण सांगून तकलें नांव दिलां. मातेवाचो 7वो अध्याय ओळ 12. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. हो सुसार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. हो सुसार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. हो सुसार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. हेरां धांवन आमी कितें आशेतांव तेंच हेरांक करया.
सुमयाची उतरां हेरांतावन आमी कितें आशेतांव तेंच हेरांक करया सोंप्या उतरांनी. मनशापूत हेरांक साकरेक लागोंक म्हूण आयिल्लो न्ही, बगार तोस्सू हेरांची साकरी करूंक म्हूण आयिल्लो. मातेवाचो वांजेल 20 अध्याय ओळ 20 आनी 8. मनशापूत हेरांक ताच्या साकरेक लागोंक आयिल्लो न्ही, तोस्सू हेरांची साकरी करूंक म्हूण आयिल्लो. आनी ताणें केल्या, करून दाखयलां. वाचलें एक गडीत अशें आसा, तुमी आयकलां आसतलें कोण ना. गुंड एक खणी, तातूंत वेगान उदक वळतें आसा, ताका एक शीर पांपाळें मस्त उबा रायर. दोनी कुशीन पर्वता भशेन जागे, 2 कुशीं तावन 2 बोकड्यो एकाच वेळार पांपाळ्याचेर ह्या कुशीची तिशिल्यान वचोंक आशेता, तिशिली इशिल्यान वचोंक बायसरल्या. मोदें पांपाळ्यार दोनी सांगाता मेळ्ळ्यो. थोडो वेळ दोनी रागान शिंगांक शिंगां लावन रावल्यो. तुवें फाटीं वसा जाय म्हूण तिचें हट्ट जाल्यार तुवें फाटीं वसा जाय म्हूण आनी एकल्याचें हट्ट. थोड्यो वेळ रावल्या मागीर एक बोकडी थंय बसता आनी एक बोकडी ताच्या वयल्यान पांय दवरून उतरून आनी एका कुशीक वेता. मागीर आनी एकी उरता आनी दोगी शिमट्यो अश्यो अश्यो हालोवन, बोकडेच्यो शिमट्यो अश्यो कुशी जाल्यार कुठे हालयतात बऱ्यो अश्यो अश्यो कर हालोवन ती इश्ल्या कुशीक गेली आनी एक त्या कुशीन गेली. जर तर हट्ट करून रावल्यो जाल्यार ह्या त्या अशीर पांपाळ्यार हांडून पडल्यो जाल्यार दोनी त्या पाताळाक पडोवन पेंकाड मोडतेंगी ह्या जीव सुवेतो की कळीत ना. आतां जीव वाचलो मात न्ही, एकामेकाचो संबंदी वाडलो. ते मात न्ही, त्यो दोनून तासच्यो ना. तांच्या फाटल्यान काही बोकड्यांची लायनी आसतली, बाकीच्यांकी तांणी एक लिसांव शिकयलें आसतलें. कांय इल्लें बरें केलें म्हूण सांगून दोगांयकी संतोश भोगलो आसतलो. मोगाच्यानो हो संवसार सर्ग करूंक जेजून दिल्लें हें भांगराळें नियम उडास दवरूंक सगळ्यांकी सुलाभ. 7 आनी 12 जुदेवांक हे एक विशेश आंकडे. 7 तांकां एक प्रमुख, कित्याक म्हळ्यार तुमी जुदेवांच्या हेब्रेवांच्या लॅम्पाची स्टँडां पळयलीं जाल्यार ताका 7 दिवे लागतात. 7 संपूर्ण घे. ताणें ताका अर्थ दिला. 2 कान, 2 दोळे, 2 नाकाचीं पुडां आनी 1 तोंड घे. देखून 7 तांकां बारीक गरजेचें. वातीच्या स्टँडाक 7च आसता तांच्या. हें 7 नंबर कित्याक दिलां आमकां कळीत ना. देवाची ही मांडावळ आसतली. मातेवाच्या 7व्या अध्यायांत आनी ही ओळ 12 पडल्या. 12 तांकां बारीक गरजेचें. धाकटे प्रवादी 12 आसात, 12 आपोस्तल आसात आनी 12 कुळयो आसल्यो. 12 तांकां प्रमुख आनी सगळें सांगाता घालून एक संपूर्णता दिवच्या पासत अशें पडलां की आमकां कळीत ना. हें तशें जाय म्हणूच त्या अंक्याचेर अशें बरयलां की कळीत ना. पूण उडास दवरूंक सोंपें मातेवाचो 7वो अध्याय ओळ 12 हो संवसार सर्ग करूंक देवान दिल्लें भांगराळें नियम. भांगराळें नियम थोडे पोटी गुरपूरच्या त्या सांग्यार तशें घडटा. थोडे पोटी ताचेर एक बस आनी एक कार पास जाता. 12 17 वेल्यार थोडे पोटी कळनासतना जाल्लीं आसात गडितां. 2 कुश्चेनी 2 लॉरयो गी ह्या एक लॉरी ह्या एक बस सांगातात सुटोवन तितके मुखार म्हणशेर वेतात. मागीर तितकेशे थोडे पोटी दोगी जाण तितकेशे हांकारी दाखयतात. मागीर थोडे रावतात, लायट घालतात, हॉर्न करतात. मागीर कोण एकलो म्हणटा वण्णी बा तूं वच, तो फाटीं वेता. हेरांनी म्हाका वाट सोडीचे म्हूण सांगून दोगी चिंतात. पूण कोण एकलो वाट सोडता. मोगाच्यानो देखून संवसार मुखार वेता.
हे नियम जर तर आमी मोडले जाल्यार संवसार मुखार वचना. थोडो नियाळ आमी करचो भोव गरजेचो. पवित्र पुस्तकांत पोरण्या सोल्यांत असलेंच थोडी वाक्यां दिल्यात, पूण ती सकारात्मक न्ही, पॉझिटिव्ह नात, नेगेटिव्ह तरान आसात. हेब्रेवांचो इब्रू लोकांचो तांचो महान फुडारी हिल्लेल तो म्हणटा, तुका कितें बरें लागना तें तूं हेरांक करिनाका. नेगेटिव्ह तरान तुका बरें लागना तें तूं हेरांक करिनाका. तोबिताच्या पुस्तकांत 4थो अध्याय ओळ 16, तुका बरें लागनातलें हेरांक करिनाका. स्पश्ट उतरां, तुका बरें लागना तें हेरांक करिनाका. किर्तन 15 ओळ 3 म्हणटा, कोण हेरांक वायट करिना तो सर्वेस्पराच्या पर्वताचेर सोडून येवं दी. कोण हेरांक वायट करिना तो सर्वेस्पराच्या दोंगरार सोडून येवं दी. पूण जेजू म्हणटा, कोण बरें करता तो पर्वतार सोडून येवं दी. जेजूच्या उतरांचो अर्थ तो नेगेटिव्ह या नकारात्मक संगतीत नात. कोण बरें करता तो वयर सोडून येवं दी. आनी जर तर आमी सगळ्यांनी हे नियम पाळले जाल्यार ह्या संवसारांत लढाई आसची ना. लढाई बिलकूल आसची ना. कोर्ट केस म्हणली आसचीच ना. हांव कितें हेरांनी करी जाय म्हूण आशेता, जर तर हांवें तांकां केलें जाल्यार म्हाका हेरांनी वाट दी जाय म्हूण आशा आसा न्ही. हांवें तांकां वाट दिल्यार समस्या मुक्त जालें न्ही. म्हज्या घरा एक रिक्षा येजे, म्हज्या जालाक एक रिक्षा येजे म्हणून म्हाका आशा आसा न्ही गी. अरे तांच्या घराक एक रिक्षा वचूं दिने, म्हजो एक माड काडूंक पडल्यार इवण न्ही. हां, त्या दाळा तोपता. देखून हें सांगूंक बारी सुलाभ मोगाचें न्हू. ते हिंदीन सांगणी अशी आसा, जब चाकू दूसरे के सीने पे घुसती है तो बड़ा मज़ा आता है. दर्द तो तभी होती है वो अपने सीने पे घुसता है. सुरी आनी एकल्याच्या पोटाक तोपतना बारी खुशी गई. सुरी आमच्या पोटाक तोपतना न्ही गे दुखचें. देखून जेजूचें नियम आमी समजून घेतल्यार आमकांय इल्लेशें दुखाचें दोळ आनी एकल्याक बरेंपण जाता. म्हणटना आमी कशें हें समजून घेवचें. जायते फावटी आमचें राजांव आसा, टिचर बरें करून शिकयना, टिचर शिकयना. पुता तूं इल्लें शिकून वचने, तूं एक 2 फावटी वाचून वचने, टिचरीन इल्लें सांगलें तुका समजातलें. आनी हाच्या फाटल्यान मस्तू राजांव आसा. भुरग्यांनी म्हणचें, पास जाल्यार हांव जाल्लो, फेल जाल्यार टिचरीन केल्लें. दुरसोन टिचरांक पास जाल्यार हांवें जाल्लें, मार्क्स हांवें काडिल्ले, उणें मेळ्ळ्यार तिणें दिल्लें. पुता तूं टिचरीक दुरसा नाका. टिचरीन तुका बरें शिकय जाय म्हूण तुका आशा आसा. तूं इल्लें वाचून एक 2 फावटी सर्तीक वाचून वचने, रातीक एक अर्दो घंटो सडीत वाचने, तुका समजातलें. कॉर्पोरेशन नितळ करिना, आमचो कचरो व्हरिना म्हूण सांगून आमचें राजांव आसा, ते नितळ करनात. अरे तूं मेळ्ळें करचें उणें करने, तूं मेळ्ळें करचें उणें करने. ते एक ल्हानशे स्किट फॉर्माचेर व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगांनी पळय कचरो व्हरूंक म्हणून मनशां आसा, तांकां कचरावाली म्हूण आपयतात. आनी चिरको भितर तावन बोमार घालता. आवयक सांगता, मम्मी कचरावाली आयल्या. देखून मम्मी म्हणटा, पुता कचरावाली ती नहीं, ती कचरा साफ करने वाली. कचरावाले तो हम हैं. कचरो आमी करचो पुता, कचऱ्यावाले आमी, कचरो आमचो, आमी केल्लो. देखून थानी नितळ करी जाय. तूं मेळ्ळे मेळ्ळे कडेन उडोवचें बंद करने, तूं उडोवचें बंद करने. तुज्या पेट्याक व्हरून कित्याक आनी एकल्याच्या गिटी कडेन मेळ्ळें करयताय, तुज्यात इतलांत करयने. राग येवंक पुरो. मस्त जाणांक ही संवय आसा, पेट्याक एक सांकळीक धरून व्हरून आमच्या पेट्याक तांच्या गेटी कडेन व्हरून मेळ्ळें करवचें. ह्या हांगा मात जाता, खंयच्याच गांवांत जायना. थोड्या गांवांनी पेट्याक व्हरतना आतां ग्लावज घालून वचोंका, पेट्यान मेळ्ळें करच्या परस पयल्यान धरून प्लास्टिकान घालूंका.
नाल्यार दुसरे तो पेटो आनी तो दोगी मनीस त्या वाटेन चलचे नात. मोगाच्या न्हू डॅडीन दिजे म्हाका मम्मीन दिजे म्हूण आशेत आयने. आतां 2 म्हयने रजा आसली, कांय इल्लें खंय येयलेशें काम करन तुवें येयलें डॅडीक दिल्यार कितें जाता पुता. 14 वर्सां सकयल हांकां काम करूंक जायना. 14 वर्सां वयली आनी 2 म्हयने फकत भोंवडी मारून करसिल्लें न्ही. कांय 2 म्हयने खंय इल्लेशें काम केलें जाल्यार बुकांचे पयशे जाते न्ही पुता. डॅडीचें इल्लेशें वजन उणें जातें न्ही. ताणें इल्लें रगत हाटोवचें उणें जातें न्ही पुता. तुवें डॅडी कांय इल्लें दिल्लें जाल्यार कितलेशे जाणांचें राजांव आसा व्हंकाल म्हजो मोग करिना. तूं इल्लो सड कर न्ही. ह्या न्हवरो म्हजो मोग करिना, तूं इल्लो सड कर न्ही. ताचो वसो ताका मागीर लागतलो, तोय मागीर करूंक सुरू करतलो. म्हाका कोणीय पळोवंक येना. जायत्यांचे राजांव मोगाचें म्हाका कोणीय पळोवंक येना. पूण थोडो वेळ बसून उलयतना विचारल्यार बाये तूं मनी तांगतना कांय पळोवंक गेल्ली गे कोणाय की तोंड ल्हानशें जाता. इंगू तिंदा मंगना आगे म्हणलें बरें ल्हानशें करन बेजारा येवन बसतात म्हळ्यार वचोनात पळोवंक. आतां म्हाका पळोवंक येचें, आतां म्हजे पांय चलनात. हेरांनी तुका कितें करी जाय म्हूण तूं आशेताय तें तूं कर न्ही आज. फाल्यां कोणपणी तुका पळोवंक येतलीं. म्हाका विचारलें पुरा देवान दिचें. देखून थोड्या जाणांक देवा कडेन खंडापटे राग न्ही. थोडीं आयतारा मिसा घेना देखून रागान खंय देवा कडेन राग खंय. देवान म्हाका विचारलें पुरा दिवना. अरे कोणाक खालें म्हूण दितलो. कोण एकलो पावस दी म्हूण मागता आनी कोण एकलो आज पाकें काडलां पावस नाका म्हूण मागता. देव कालें करतलो कालें. देवाचें एक आसत. पूण थोड्यांक राग. देवान हांवें विचारलें पुरा दिजें. अरे बाबा तूं इल्लें देवाक दिनें कांय म्हणी विचारया आमकां सामी. आनी थोड्यांचें आमकां बरें याजक बरी धर्मीकां जाय जाय. तो एक शब्द आसा याजक धर्मीक न्ही आमकां बरें जाय जाय. अरे बाबा पयलीं तुज्या एका हुशार भुरग्याक धाडणें. हुशार आसल्याक धाडणें. एकलोत्ता म्हाका एकल्याकच धाडणें. तोय देवान तुका दिजें म्हूण नातलो. धाड ताका बरो याजक जावन येतलो फाल्यां. मोगाच्या न्हू ताका कॉन्वेंटाक धाडणें. बरी सिस्टर जावन मागीर उपरांत कुळुराक येवंक की पुरो. हेरांनी म्हळ्यार कोणाच्यागी भुरग्यांनी सिस्टर जाय जाय आनी कुळुरांत येवन तांणी सेवा दी जाय. तांणी मागीर कांय आसरे चलय जाय. आमकां म्हातारी जातना आमकां पळय जाय. कशी आशा. हेरांनी तुका कितें करी जाय म्हूण तुज्या दुवेकी धाडणें. ती एक बरी एक सिस्टर जावं दिनें. ती आनी खंय वचोन बरी सेवा दिवं दिनें. दितली. तिका कित्याक वंडरताय फाटीं ओडी नाका. आनी जायते फावटी आमचेय राजांव आसा लोक जिवाळ ना. अरे तूं या जाका तूं तुगे जिवाळ जाणे. तूं कित्याक तुज्या लोकांक दुरसाताय. लोक जिवाळ ना उर्बा मागण्याचो स्पिरीट ना. अरे तूं मागण्याचो मनीस जाणे. तूं दिंबेर पडून अर्दो घंटो मुक्काल घंटो मागणे. तुका पळोवन म्हणी थोडे म्हणी मागतले. असल्यो जायत्यो संगती आसात जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी आशेतात तें तुमी तांकां करा. संवसार बदलतलो. सारकें पळयलें जाल्यार आमी घेतिल्लें जायतें न्ही गे. कितलें आमी घेतलां. जल्माली आस्पत्रू आमी बांदली न्ही. आमी शिकलें इस्काल आमी बांदलें न्ही. आमी घाल्लें हें वस्तुरू आमी वळुलें न्ही. आमच्या आंगार आसचे हर एक संगती आमी केल्ल्यो न्ही मोगाच्या न्हू. कोणेंगी कर आमकां दिल्यो. आनी की हेरांनी दिजे म्हूण चिंतलें जाल्यार आमकां दिवंक आमच्या आवक पावचें ना. निराशी जातलें हांव आमी. देदेस्पर जातलें हांव. निमाण्या अंताचेर हांवें कांय दिवना न्ही गे. मस्तू जाना मोगाच्या न्हू. मस्तू जाना एक प्राय जावन एक मरणाच्या तणीर पावतना जायती तोड्यांक बेजाराय आसा. हांवें तें करी येतें आसलें कोण ना. हांवें तें करूंक ना. हांवें हें करूंक ना. मस्तू जाना बेजारायेन मरणाच्या तणीर पावतात. पावूंक नजो. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी आशेतात आजच करूंक प्रयत्न करचें. कांय पूण इल्लेशें करचें आमी.
हेरांनी दिवना म्हणून हेरांनी आमचे पसत करूं ना म्हणून कंतू सारन बेजारायन बसच्या की हेरांचो संतोषू कांय इल्लोसो वाडोवचे प्रयत्न करया. देखून जेजू म्हणटा वेदी मुखार तूं तुजी काणी घेवन येताना ताका या तिका तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका भोगता जाल्यार ताणें येवन सॉरी म्हणचें नाका. तूं वच, तूं सॉरी म्हण. तुज्या दगल्या खातीर कोणी एकलो दावो मांडटा जाल्यार शेलोय दी. एक मैल चलोवंक तुका फोर्स करता जाल्यार वत्ताय करता जाल्यार 1-2 मैलां चल. दाव्या हातान केल्लें उजव्या हाताक कळना जावं दी. करनच रावचें. तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड, मागीर हेरांचें किसार काडूंक प्रयत्न कर. सुमयाची उतरां हर एक अंतर ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजूचीं उतरां आमकां सिधा काळजाक लागचें तसलीं. तुज्या दोळ्यांतलें काड. तूं समाजा, तूं कांय पूण इल्लेशें कर, तूं कांय इल्लेशें दी. मोगाच्यानो उतरां स्वस्थ सुमयाचीं एक घडी भर मावून रावया. ही उतरां आमच्या काळजांत हाच्या मनांत निरंतरी गुवाजय. माते वाचो 7वो अध्याय ओळ 12. हेरांनी तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमी आशेतात तेंच तुमी तांकां करा. हेरांनी आमचे विशयांत बरें उलय जाय, आमकां कांय इल्लीं गिफ्टां दिजय, आमकां सक्कडी उण्या मोलाक दिजय. हें चिंताप आसा आमचें तेंच आमी हेरांक केलें जाल्यार हेरांचें जिवन नंदन जावचें ना गी. हे सक्रामेंतांतल्या जेजू आमकां असली कृपा आयचे दिसा तूं फावो कर. आमेन. दिनभर आमी पडया आनी आमच्यो तोड्यो करचो. विशेश जावन बऱ्या भलायके पासत आमी मागया. मोकळा जेजू, पोर आयतारा दिसा आमी सगळ्या दियेसीजेंत पावसा खातीर दिंबेर पडोवन हात वयर करन एक आमच्या बापा 5 नोमान मरये, एक आनंद बापा गवळी बापांच्या आदेशाकाल मागलें. आनी सांज जाताना खंय थावन मोडां आयलीं, खंय थावन तो गडगडो आयलो आमकां कळीत ना. सगळ्या आमच्या गांवार पावस पडलो. बावार्थान मागलें तूं इन्कार करिनाय म्हूण सांगून सुमया तुवें सांगलें. मागा तुमकां मेळटलें म्हूण तुवें बसायलें. तुजी हर एक बसावणी संपूर्ण जाता सुमया. त्या पासत ह्या घडये व्हडा बावार्थान आमच्यो तोड्यो गरजो तुजे समोर आमी दवरता. मोगळा जेजू, तुजे समोर ह्या घडये हांगासर आसच्या तुज्या भुरग्यांची मागणी, ताच्या काळजाचे अत्रेग, तांची आशा, जी स्वप्नां ती घेवन हांगासर आयल्यान तुका सक्कड कळीत आसा. सुमया तांकां हर एकल्याकी तुज्या पवित्र हातांनी तूं आपड. कोण मोतीचें समाधान आशेता तांकां सुमया तूं समाधान दी. जो कोण कुडीची भलायकी आशेता तांकां भलायकेचें देणें दी. जो कोण तांच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावं दी म्हूण आशेवन तुजे मुखार लालयोन मागता सुमया तांकां तूं निराशी जावंक सोडिनाका. जो कोण हर एका दिसा सुमया आमकां दिसपडतो ग्रास दी, कुटुंबाची जबाबदारी भुरग्यां बाळांक बऱ्या तरान पोसूंक आदार मागतात सुमया तांकां तूं खाली हातांनी आज फाटीं धाडिनाका. जो कोण परगांवाक वचूंक आशेता, ह्या परगांवांत कोणा एकल्या बरें काम आशेता, या कोण एकलो या एकली आमची भाव भयणी बरी जिणये सांगातीन मुखल्या दिसांनी एक लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार करूंक आशेन तयार रावता सुमया तांकां तूं निराशी जावंक सोडिनाका. बेगीन आमच्या भुरग्यांक इस्काल प्रारंभ जावचें आसा. आमच्या सक्कड भुरग्यांच्या वडिलांक त्या इस्कालाचें फीस कितें बांदूंक आसा तें बांदूंक तांकां तूं तांक एक वाट तूं दाखोवन दी. कोणाक चड कश्ट आसा सुमया तांकां बऱ्या मनाच्या जावंक पुरो इगर्जेच्या या सीवोडीपीच्या या उदार मनाच्या दानी मरिफात तांकां तें फीस बांदूंक सुमया तूंच एक वाट दाखय. कोणाचीं घरां आजुनी तिके रिपेरी करूंक बाकी आसात. पावस आयलो, पावस माथ्यार म्हणले बरी आयला, थोडे दीस बाकी उरल्यात पावसाक. सुमया तांणी तांचें घर वेळार रिपेरी करूंक
तांकां कोण ते कामाचे मनीस तांणी वेळार येवन तें काम आखेर करूंक सुमया तांकां तूं आदार दी. कोण ह्या घडी आमच्या फिरगजेची ह्या हेर आमच्या मोगाची मनशां आस्पत्र्यांनी कश्टून आसात, विशेश जावन मारे कार पिडे वरवीं जिनियंत बरवोसो सांडल्लीं आमची भाव भयणी आसात, सुमया तांचे पासून आमी मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक घडी बरो तुमी कितें आज आशेवन आयल्यात, भावार्थान सक्रामेंतल्या जेजूच्या पांया तळा दवरा. उपरांत आमी सगळां व्हडा भावार्थान तें गीत आमी गावया. सोमी कंठी सावणी दिता. म्हजे सरशीन आयिल्ल्यांक भावार्थान म्हजे लागीं विसारल्यांक हांव रित्या हातांनी पाटी धाडिना म्हूण सांगून जेजून केल्ली ती बासावणी तो खंडी संपूर्ण करता. आमच्या बोऱ्याक जर तर वय जाल्यार आमी मागलें खंडीत तो दिता. असल्या भावार्थान हें गीत आमी गावया. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक येद्या व्हडा सक्रामेंत आमी गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता सुष्टांग नामा करूया. पुर्विल्ल्या त्या रूपा नव्यो रीती आधार्या सिल्वोन वेच्या उस्कत विषया. बाबा ताचे बोलतेव्या जसे बापा तशी पुता. उल्हासानी स्तुतीसा पृथ्वी महिमा सस्ता सस्ता. एका स्थाळ्या हसीता तुता दोघांच्या स्पिरिता समासमी भावता. कॅन्सर पिडे वरवीं एक भयण फाटल्या 2 वर्सां जावन कठीण कश्ट जाता. एक घडीभर तिचो उडास करन जेजू तुज्या पवित्र हातांनी तिका आपोड म्हणून मागया.
प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंताखाल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.